सनातन धर्मांतू प्रत्येक व्रताचरणेक भारी चांग प्रामुख्यते दिल्यारी एकादशी व्रताक अत्यंत श्रेष्ठ जावन पवित्र जावन स्थान दिलेलं असं. ही एकादशी व्रताचे विशेषत्व कसं आहे म्हणारी बरल कंचे व्रतापशी अनिर्दिष्ट जावन सलह फल या एकादशी व्रतान सांगितलं. एकादशी समम किंचित व्रतम नास्ति सुभीक्षणे एकादशीं प्रत्यज्य व्रतम योन्यत समाचरेत म्हणून सांगता. म्हणारे एकादशी व्रताक सांगितलं तसं म्हणजे तक्क सांगितलं तुल्य जावन तसं फल विंगड खंचाकेना एकादशी व्रत करणाशी विंगड खंचे व्रत केल्यारी ते निष्फल जाता याके तांतू कसं नाही फल मिळणार म्हणाने आमका पाद्मसंहितेंतू अत्यंत स्पष्ट जाऊन सांगता. म्हणताना एकादशी विना किंचित पावनम पापकर्षणम प्रायश्चित्तविहीना स्मृती विद्भिरुदाहृतम आमका पुनः धर्मसमितीन सांगता असं. मनुष्य जन्म येतानाची तर कसं की त्याला प्रारब्ध कर्म घेऊन येतं असं ते तसं ते पापकर्म घेऊन येईल तसं परिमार्जन करची कतिरीची आम्ही जन्मात येऊचे म्हणताना विंगड खंचे व्रताधिकापशी चढ आमका एकादशीक अत्यंत जावर असेल तसं पापकर्षण पाप निवारण करचे विषय आणतो श्रेष्ठ जावन असेल तसं एक मार्गदर्शन एकादशी व्रतानिमित्त मिळता म्हणून आमकां सांगता. तसं त्या प्रायश्चित्ताक अत्यंत स्पष्ट जावन असेल तसं श्रुती स्मृतींतू उद्घात जाल तसं एक पावन जावन असेल व्रत कसं नाही म्हणारी एकादशी. तसं ती एकादशी पक्षे म्हणारी दोन्ही पक्ष येतात एक शुक्ल पक्षांतू एक कृष्ण पक्षांतू असल त्या दोन्ही पक्षांतू विधिवत जावन असेल तसं एकादशी कोण करतागी ತಂಗೆರೆ जन्म जन्मांतराचे समस्त दोष परिहार जत्ता म्हणून आमका एकादशीचे व्रतांत सांगता. एकादश्युपवासेन पुण्येनैकेन सत्तम शपचोपि हरिण्याती नान्यतश्चान्य पुण्यकृत म्हणून म्हणारी एकादशीचे उपवासानिमित्तानं श्वापाच्या म्हणा अत्यंत निकृष्ट जावन असेल तसं एक पापी काही पुण्य जावन असेल तसं म्हणारी हरिपद मिळत तसं योग्य जावन असेल तसं ते स्थान दिवचे एकादशी व्रत म्हणून सांगता. न गंगा न गया काशी न रेवा न च गौतमी न चापी कौरवं क्षेत्रम तुल्यम भूप हरिर्दिनात म्हणारी हे हरिदिना म्हणजे एकादशीच्या व्रताक कंचे फल सांगला म्हणारी गंगा स्नान गया काशीचे एक पुण्यक्षेत्र दर्शन हाक पुरा कितलं आमकां फल सांगितलं की ताज्यापशी चढ या एकादशी व्रतान सांगता असं. जाल्यार एकादशी व्रतान तो विशिष्ट जावन आम्ही एकादशी व्रत करताचे म्हणून सांगता. जाल्यार ते एकादशी व्रत कसं कोरका कशी कोरका म्हणारी एकादशीक व्रताक निराहार म्हणारी एकापशी चढ दोन्ही वळ उद्दा पिल्यारी ते एकादशी व्रत म्हणून जायना म्हणून सांगता. मांसंच लवणं मांसं यो अश्निया तिला मात्रतः एकादश्यां ततःसर्वं व्रतम निष्फलतां व्रजेत. आम्ही सांगता जे एकादशी व्रत म्हणून एकादशी व्रताक जेवण करण्यातला जाल्ले तसे नाही काही कसं नाही म्हणून सांगता. माशा लवण इत्यादिक आम्ही घेतील तसा वेळार जाल्यार त्या एकादशी व्रत जायना म्हणून आमकां शास्त्र सांगता. खंय ते म्हणारे आतस्तस्मिन् दिने गंधम अप्यन्यस्य विवर्जेत शित्ताचे ताजी कसन वासन असत त्या ताजी परमळ शित्ता परमळ जाल्यार घेवच्या नज्य म्हणून आमकां शास्त्र सांगता असं. तंडलो अग्नि अंबु संयोगात पिष्टम लवण योगतः फलम त्रितय संयोगात अन्नम भवति तत्क्षणात. तसल्यार अन्न खायनातल्यार जाल्ले म्हणून शीत जेवणातल्यार जाल्ले म्हणाले का वादस आमेलंतो जाल्यार तशें न्हय म्हणून सांगता शास्त्र. कसं सांगता म्हणारी तंडुला तांदूळ अग्नी आणि उद्दाक या संयोग जाल्यार मात्र त्या अन्न म्हणून नाही अनेक कसं नाही म्हणारी पिष्टम लवण योगतः पिष्ट म्हणारे आम्ही पीठ या पिठाक उद्दाक आणि मीठ पडल्यारी त्या कवचे योग्य जायना म्हणून सांगता. म्हणारी पिठाचे करता असल्या चपाती म्हणचे बरोबर ओरल कसं नाही विंगड इतर अनेक आम्ही खाऊचे खाद्यपदार्थ जाल्यार ते अन्ना समान जाता. पिष्टम लवण योगतः उदकाक मीठ आणि पीठ पडली कुडले ते अन्नाचे समतुल्य जाता म्हणून सांगता. तशींची फलम त्रितय संयोगात अन्नम भवति तत्क्षणात
फलम म्हळ्यार शाक शाक म्हळ्यार तरकारी म्हणटा तरकारी तरकारी जाल्यार त्रितय संयोगात ताका उदक आनी मीठ पळोवन घेवन शिजयलें वयत पर जाल्यार तेवें जाल्यार अन्न म्हणून येता म्हणून सांगता म्हणटना हें खंयचेंय खावचें ना म्हणून सांगलें म्हणल्यार एकादशीची व्रताची निर्णय हातूं हें तिनी आमकां स्पश्ट जावन सांगता असं म्हणटना हे तिनी सोण घेवन करची तसं जाल्यार एकादशी व्रताची ताका एकादशी व्रत म्हणून घेता ना म्हणून जाल्यार तें एकादशी व्रत जायना तशें जाल्यार अशक्ता म्हणून आसा अशक्तांक कशी अशक्त म्हळ्यार औषध घेता आसाची सन्न चेरडोवां गुरबिणी बाळान जालेली अशी अशक्य म्हणून आशिल्ली तसं जाल्यार जनांक कशी म्हणून सांगता कशी करूं येता म्हळ्यार इक्षुर्विकार सस्य स्योर यावन्तः केवलस्य च कर्जूरं नारिकेलं च प्रियाल पनसादिकम् आम्रञ्च कदली द्राक्षा क्षीरं दधि घृतं तथा अनिषिद्धानि मूलानि तथा कंदादिकं च यत् म्हणून विना उदकेन यत्पक्वं धान्यं यच्च घृतादिकं म्हणून म्हळ्यार इक्षु कब्बू कब्बाचे विकार म्हळ्यार कडेसाकर आनी गोड असले ताजे नंतर खर्जूरू नारळू पणसू तशी सांगिल्लें तशें जाल्यार केळें आंबो इत्यादीक फल म्हणून घेता तशींच दूद धंय इत्यादीक तितलें मात्र न्ही उदक घालना अशी पक्व जाल्यार तसो जाल्यार कशें न्ही पीठ उदक घालना अशी तसलें तें पीठ इत्यादीक कशी अत्यंत जावन आशिल्ली तसो जाल्यार अशक्त जावन आशिल्ली तसो मात्रारी ताका तागेल्या देहाचें पोशण देहाची धारणा खातीर जावन इतले भग घेवेत तेवें कशी म्हळ्यार चारीची एक अंशुताणें घेतलें म्हणून जाल्यार एकादशी व्रता संपूर्ण फल ताका मेळटा म्हणून सांगता म्हणटना एकादशी व्रतांत स्पश्ट निर्णय कसं सांगता म्हळ्यार अन्न घेवच्याक एके अन्न समान जावन आशिल्लें तसो जाल्यार खंयचेंय घेवच्याक आमकां तें शास्त्र विरोध करता असं तितलें मात न्ही दशमी रात्री उपवास कोर घेवन एकादशी नंतर द्वादशी सकाळी ताका सांगिल्लें तसो जाल्यार तीर्थ घेवन मागीर तागेलें पारण करूं येता म्हणून सांगता अंतू एकादशी व्रत आमकां अत्यंत श्रेश्ठ जावन कसन सांगलां त्या प्रकार केलें म्हणून तर जाल्यार ताका सांगिल्लें तसो जाल्यार अत्यंत श्रेश्ठ जावन आशिल्लें तसलें फल मेळटा म्हणून सांगता आमकां वैज्ञानीक शास्त्र मात्र न्ही शास्त्रान सांगता जाल्यार वैज्ञानीक जाल्यार ताका चांग जावन आशिल्लें तसो जाल्यार आत्ताचे आमगेल्या विज्ञान युगांत जाल्यार एकादशीक अत्यंत एक श्रेश्ठ जावन आशिल्लें तसो जाल्यार फल सांगिल्लें आसा म्हळ्यार दैहिक जावन मनुष्याल आरोग्या खातीर आरोग्याचे तशींच बुद्धीच्या विकासा खातीर तागेले भविश्यांत आरोग्य स्थिर दृढ जावन रावचे खातीर एकादशी व्रताक अत्यंत चांग फल आमकां सांगिल्लें आसा म्हणटना विज्ञानय आनी आमकां शास्त्रय एक रुपारी चांग जावन आशिल्लें तसो जाल्यार एक सर्वानुमत म्हणचे दिवचे वयत जाल्यार एकादशी व्रत तसो तें एकादशी व्रत आमकां शास्त्र प्रकार केल्लें म्हणून तर जाल्यार ताका सांगिल्लें तसो जाल्यार योग्य फल मेळ्ळें घेवन ताका आरोग्या संबंदय चांग तितलें मात्र न्ही तागेल्या भविश्याचे जिवनाचे उत्कृश्ट फला खातीर एके पाप क्लेश परिहार तशेंच एक सार्थकते जीवन मेळचे खातीर एकादशी व्रत आमकां शास्त्र निर्णया प्रकार चांग म्हणून सांगता असं म्हणटना हें एकादशी व्रत अनुचार जावन आमी एका शास्त्रवत्त जावन मुखार सुन हाडलें म्हणून तर जाल्यार आजीन निरीक्षित जावन आशिल्लें जाल्यार सर्व फल मेळ्ळें घेवन सर्वांगीण जिवनाचे अभिवृद्धीक साधन जाता आमी विंगड खंयचेंय व्रत विंगड जावंक जाल्यार तसलें मस्त व्रत आमकां सांगता संकश्टी व्रत हें अनेक मस्त व्रत आसाची जाल्यार त्या व्रताक खंयचेय जाल्यार त्या व्रताचें फल मेळका जाल्यार आमी एकादशी व्रत प्रथम जावन करका त्या एकादशी व्रत करनाशी विंगड खंयचेय व्रत केल्यार ताका सांगिल्लें तसलें फल त्या व्रताकय मेळना ह्या व्रताचें फल नश्ट जाता म्हणटना आमी हें व्रत करून येवं तशें जाल्यार भारीची तेवें वैष्णवाक अत्यंत श्रेश्ठ जावन आशिल्लें तशें जाल्यार साधना तत्पर जावन आशिल्लें तशें व्रत म्हणून आमकां शास्त्र सांगता आसा.